युनिव्हर्सिटीचेर आज डिस्कशन आशिल्लें ताजेर काही सजेशन्स आमचे मेंबर्सान दिल्ले आसा गुड सजेशन्स and we have fixed a meeting on 19th of November where we will invite some stakeholders like college management and principal जे आसा तांकां आमी आपले कडेन त्या मिटिंगेक 19 तारखेक सांजची 4 दवरले आसा. आयच्या मिटिंगे भितर प्रॉस एंड कॉन्स म्हणजे युनिव्हर्सिटी जाय की नाका वगैरे वगैरे ह्या पद्दतीन आमी डिस्कशन केल्लें आसा. ओके, सो मेजर डिसिजन आहे कितें जालां आज मेजर डिसिजन जालां म्हणजे मुखावेल मिटींग घेवची अशें म्हणून आमी आयज जें कितें डिस्कशन जालां ताजे पॉयंट्स आमी जॉट डावन केल्ले आसा. तातूंत म्हणजे युनिव्हर्सिटी केली जर जायत म्हणजे आतां ती युनिव्हर्सिटी आसा पळय न्ही तीच समजा कंटिन्यू केली जाल्यार ताजी प्रॉस एंड कॉन्स कितें आसा ताजेर आमी डिस्कशन केल्लें आसा. दिसता पब्लीक युनिव्हर्सिटी बील जे आहे ना तातूंत गोवा युनिव्हर्सिटी काबार जातली आनी एक इट इज अ लेजिस्लेशन दॅट वील हॅव फार रिचींग कॉन्सिक्वन्सीस ऑन द एकेडमीक स्ट्रक्चर ऑफ गोवा आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की अशें हेस्टी कांय डिसिजन जावचें न्ही आनी इट इज फॉर एकेडमिक्स पीपल इन द एकेडमीक फील्ड टू डिस्कस दीस. तर ताजे खातीर आमी मागला की जे मेन एज्युकेशन इनवॉल्ड आसात लोक तांकांय आमी कॉन्फिडन्सान घेवचे कितेंच स्टेप घेवचे पयलीं आनी वीच द कमिटी हॅज एग्रीड. सो 19 तारखेक तांकांय आपयतले.